मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन जेजूच्या जल्माची परब समोर उमता. शेकी तो दीस आयलो, हो दीस देवान घडून हाडला अशें आमी गायन कोता. संतोश बरीच सगलीं जावया. शेवटाक हो दीस बाबा भयणीनो आयच्या दिसाक उदेलो. पिणगेची पिणगा ह्या दिसाक आशेताली. जायत्या प्रवाद्यांनी आपली पिणगा ती मरून गेली. जायत्यांनी ओंत्रेकली. प्रवाद्यांनी हाचे विशीं सांगलें. पवित्र पुस्तकार आमकां जायत्यो मेसियस येवचो आसा, सरवंडार येवचो आसा, आमची सरवण करतलो, देव मनीस जातलो, आमचे मदें तो जियेतलो, आमकां पातकांतली सोडटलो, हाचे विशीं जायतें बाकीत केलें. आनी बाबा भयणीनो, असलीच एक घडणी एका मनशा सवें घडली. एक क्रिस्ती मनीस तो दुबावाचो आसलो. जेजू क्रिस्त आमचे पासत मनीस जाला म्हूण हें सोत मानून घेवंक ताका अवघड लागतलें. आनी हें सोत मानून घेवंक तो कधीच मानिनासलो. आपूण आपल्या दुबावान तो जियेतालो. एका दिसाक ताचे पत्नीन ताका म्हणलें, आज मोदयांनीर आमी मिसाक वचुया, कित्याक आज नातालाची परब. आनी हो मनीस तांकां कसली निभा दिवन आपल्या भुरग्याक आनी आपले पत्नीक इगोर्जेन सोडून आयलो. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुवें इगोर्जेन वेचोना, कित्याक देव मनीस जाला हें सोत म्हाका मानूंक अवघड लागता. आपल्या तो रुमांत भितर आसलो आनी हिंव बाबा भयणीनो भायर जायतें पडटालें. अशें अकस्मात ताच्या जनेलार आवाज जालो. आपल्या जनेलार कसलो गोडबोड जाला, कसलो आवाज येता काय म्हूण ताणें नदर मारून पळयली. आनी ताणें पळयलें, भायर जायते एक पारव्याचे जोडे आसली, जायतीं जोडी आसली. आनी ती थंयसर फडफडटालीं. ताच्या जनेलान भितर येवंक ती सोदतालीं. ह्या मनशान बेगीन भायर वचून आपल्या मोटराची गाराज उगडली आनी तांकां तो खुणा करून त्या गाराजीन तो येवंक तांकां येवकार दितालो. पूण हे पारवे ओदिकूच ताका भियेले. तांकां दिसलें तो तांकां धरूंक आयला, तांकां दिसलें तो तांकां मारूंक आयला. उदीक फडफडून त्या ग्लासाचेर आपटून, जनेलाचेर आपटून ते जखमी जाताले, थोडे मरून पडलेले. असले वेळार ह्या मनशान आपल्या मोतीनूच चिंतलें, हांव तर ह्या पारव्यांची तर भाशा जाणा आसलो जाल्यार हांव तांचे भाशेन उलोवन किरीत भाशेन हांव तांकां ही गॅरेजीन भितर सर म्हूण सांगतलो आसलो. त्याच वेळार तो सोयरानार आयलो आनी बाबा भयणीनो ताणें म्हणलें, जरी तर पारव्यांची भाशा, ह्या सुकण्याची भाशा हांव जाणो जाल्लो जाल्यार तें म्हाका समजतलें आसलें. देव आपूण म्हजे पासत मनीस जालो आनी हांवें समजूंक जाय म्हूण ह्या संवसारान जल्मलो. भयणीनो, ही ताका जाणणी त्या वेळार आयली. आपली चूक ताणें मानून घेतली आनी बेगीन तो मोदयांनीचे मिसाक ते राती इगोर्जेन भितर सरलो. आयच्या दिसाक बाबा भयणीनो, आमी जायते पुस्तकांनी वाचलां. उत्पत्तीच्या पुस्तकार आमी म्हणटा, एक सरवंडार जल्मतलो. हें देव आदाव एवीच्या ह्या पातका उद्देशीं भासायता. तुमी जे पातक केलां तें निवारूंक देव एक सोडवणदार पाठयतलो. भाव भयणीनो, आमकां हेंच इसायास प्रवादी म्हणटा, एके अस्तोरेक एक सोडवणदार जल्मतलो. ती एका पुताक जल्म दितली, एक आंकवार अस्तोरी गर्भेस जातली. हे देवान आदल्या कोरारान प्रवाद्या वरवीं भासायलें. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो, ओजियस पुस्तकान आमकां मेळटा, आय विल कॉल माय चायल्ड फ्रॉम द लँड ऑफ इजिप्ट. इजिप्तांतल्या देसांतल्यान हांव म्हज्या पुताक उलो मारतलो. बाबा भयणीनो, आमकां तशेंच मेवता. मिका हो प्रवादी अशें बरयता, बेथलेहेम यू विल नॉट बी कॉल्ड अ लिटल टावन. भुरगे, हाचे मुखार तुका खेडेगांव कोणूच म्हणचो ना, कित्याक तुजे तान उपजतलो एक सोमी. आनी बाबा भयणीनो, सगळे ह्या दिसाक आवडेताले, सगळे ह्या दिसाक शेवटाक हो दीस आयलो. आज आमी ह्या देव मंदिरांत तर एकठांय जाल्यार होच दीस उगडास करून आमी हो दीस समोरूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. बाबा भयणीनो, आमी म्हणटा, द वेट इज ओवर, टुडे इज क्रिसमस. खरेंच
आमकां सगल्यांक कुशालकाय भोगता जेजूच्या जल्माची परब समरुमूंक आमी सगळीं न्हय सगलो संवसार भाव भयणो आयच्या दिसाक संतोसता आनी सगळीं आमी एकामेकाक वेंग मारून म्हणटले हॅपी क्रिसमस. भाव भयणो 2000 फाटीं अशेंच कितें तरी घडलें. जेजू जल्मलो पूण नो वन रियलायज दॅट समथींग ग्रेट हॅज टेकन प्लेस. One child in Bethlehem in a manger did not affect anything. It did not affect the people close by. It did not feel any different. Besides, there seems nothing extraordinary. Only भावनो ओस जाल्या अशें कोणें चिंतूंक ना. बेथलेहमान एक सोरवोंडार जल्मलो अशें कोणें भाव भयणो चिंतूंक ना. कोणें म्हणूंकूय ना भाव भयणो तुमकां बेथलेहमाक एक सोरवोंडार जल्मतलो हें कोणेंच भावना आपल्या मुतीन धरूंक ना. पूण सगलें भाव भयणो ही राती घडलें. एंड दी अर्थ, द एंटायर फेस ऑफ द अर्थ changed because of the birth of Christ. जेजू जल्मलो आनी हाका लागून भाव भयणीनो खरेंच आमकां हो सोरवोंडा जल्मलो. एक कॅरल आसा भाव भयणीनो, डू यू हियर वॉट आय हियर. हें कॅरल आमी जायते फावटी घोडे आयकूंक नासतलें पूण तें अशें गायता. थोडींच उतरां आसात मागीर हेर सगळी सोजमोणी ह्या कॅरलांतल्यान दिता. Said the night wind to the little lamb, do you see what I see? Way up in the sky, little lamb, do you see what I see? A star, dancing in the night with a tail as big as a kite, with a tail as big as a kite. ओय बाबा भयणीनो, वाऱ्यान एका धाकटुल्या मेंढऱ्याक विचार ताणें अशें केलें, डू यू सी वॉट आय सी. डू यू सी वॉट आय सी अशें ताणें मेंढऱ्याक विचार केलो. आनी हे मेंढऱ्यान वयर आपली तोकली भावा भयणीनो घातली आनी पळयलें. ताणें कितें पळयलें जायत, ताणें पळयलें वारो आपल्याक कितें तरी सांगता. आनी हे मेंढऱ्याक विचार करता आसतना हे मेंढऱ्यान वयर कितें तरी बदलोप आसा तें पळयलें. ताणें एक नखेत्र पळयलें. एक नखेत्र जें थंयसर एक लांब टेल कशी दिसती पडटाली ती ताणें पळयलें. अ स्टार इन द स्काय. आनी तें पळयल्या उपरांत मेंढऱ्याक ह्या मोडबाक पळोवंक दिसलें तेन्ना मेंढऱ्यान आपल्या राखण्याक विचारलें, डू यू हियर वॉट आय हियर. हांव कितें आयकतां तें तूं आयकता. कित्याक ताणें बाबा भयणो झाडां मदें कितें तरी आयकलें. कितें आयकलें जायत, एक बाळूक रडटा तो आयकलो. ही हर्ड अ चायल्ड क्रायींग. आनी बाबा भयणीनो राखड्यान आयकली ही उतरां आनी ताणें खरेंच एका बाळकाक देखलो. ह्या राखड्यान वचून राजाक विचारलें, हांव कितें पळयतां, कितें हांव जाणां तें तूं जाणाय. डू यू नो वॉट आय नो. अ चायल्ड who is shivering, a child who is born, a child who is crying. Let us listen to him. आमी ताका आयकुया. कित्याक हे वेळार खावणेंत एक बाळूक जाला. सगळे सूर भोंवतणी हिंव आसा. इट इज कोल्ड, इट्स अ कोल्ड नायट. आनी बाबा भयणीनो हो राजा खरेंच क्रिस्त सोरवोंडार ह्या वेळार त्याच्या ताळ्या उदेशी आनी देवदूताच्या आवाजा उदेशी ह्या राजाक, ह्या राखड्याक, ह्या मेंढऱ्याक कोणें सांगलें जायत भाव भयणो. सृश्टीन सांगलें. सृश्टीन वाऱ्याच्या आवाजान तांकां कळयलें. सृश्टी जावन आसली पयलो देवाचो उलो मनशा सोवें. सृश्टीन पयले सुवातेर ह्या रचणेक जल्मला एक सोरवोंडार म्हूण वाऱ्यान मेंढऱ्याक सांगलें. मेंढऱ्यान आपल्या राखण्याक सांगलें आनी राखड्यान राजाक सांगलें. बाबा भयणो, आयच्या दिसाक जेजू जल्मलो हें आमकां जायते फावटी घडये एक व्हड विस्मीत आयच्यात
काळान. पूण जेन्ना जेजू जल्मलो इट वॉज इनसिग्निफिकंट. कित्याक भावा भयणीनो, त्याच वेळार कोणाकूच पळोवंक नासलें एक सोडवुंडा जल्मला कसो. आज आमी हे देव मंदिरांत आयल्या, मीस जाल्या उपरांत आमी हे गोट्याशी येतल्या जेजूचो उमाव घेवंक. आमी हे जेजूचो उमाव घेवंक येता तेन्ना तुका आनी म्हाका मारिया ते खावणेंत आसा ती विचार करतली. डू यू सी वॉट आय सी? डू यू हियर वॉट आय हियर? डू यू नो वॉट आय नो? हो प्रश्न आमकां मारिया आज विचारतली. म्हणटकूच डू यू सी वॉट आय सी? हांव कितें पळयता तें तूं पळयताय? कोण गाय हांगासर जल्मला? एक बाडूक जल्मला, पूण सोडवुंडार तो आमचे मोदें देव, गॉड अमंग अस, हो जल्मला. बाबून कित्याक जल्मला? तुका आनी म्हाका सोडवून दिवंक हो सोडवुंडार जल्मला. डू यू हियर वॉट आय हियर? बाबा भयणीनो, तो कित्याक आनी कितें उलोवंक सोदता? भावपण आमचे मोदें एकवट आसूंक, आमचे मोदें दुसऱ्याची सेवा करूंक, आमचे मोदें आमी ल्हानविकायेन आपल्यान जोडून गेला ते भाशेन ल्हानवीक आमी जावं. डू यू नो वॉट आय नो? तूं जाणाय हांव कितें जाणा पळय तें? कित्याक जायत सोडवुंडार ह्या संवसारांत जल्मूंक आयलो? तुका आनी म्हाका अधिकार दिवंक आयलो. कितें करूंक? पयले सुवातेर सृश्टी सांबाळूंक, दुसरे सुवातेर एकामेकाचो मोग आमी करूंक, तिसरे सुवातेर आमी ही सोडवण न्हयच आमकांच राखून धरूंक, पूण आमचे सरभोंवती आसलेल्या ओ क्रिस्ती बाबा भयणांकूय वांटून हाडूंक. आज बाबा भयणीनो, खरेंच आमच्यान म्हणूंक जाता, डू वी रियली नो हू क्रायस्ट इज? खरेंच तो मनीस जाला हें आमी जाणा बाबा भयणीनो. तुका आनी म्हाका वेळ कर, हो वेळ जावन आसा विचार करपाचो. खरेंच आमच्यान म्हणूंक जाता, आमचे सरभोंवतणी कितें जालां? सोडवुंडार जल्मला, सूर पदवेदार देव तो तुका आनी म्हाका ह्या रोचणारान एक प्रवादी कसो ह्या संवसारान पाठयला. खावणेन तो जल्मला बाबा भयणो. काडोकी रात ती, तोंड वातावरण तें, हे तोंडायेन बाबा भयण तो मरूंक शकतालो, तरी पोत्यान सोडवुंडार खालती जावन खावणेन जोडून घेवन तुजे आनी म्हजे पासत आपूण खालतो जावन बापाक ताणें आपली ही जल्माची सोडवण मनशा खातीर करूंक ताणें अर्पण केलें. तर खरो देव आनी खरो मनीस कसो जेजू आमचो मोदेस्ती आमकां जाता. परतून एकदां आमकां नव्यान देवाची भुरगीं करूंक, परतून एकदां आमची अस्मिताय म्हणल्यार आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें तो आमच्या काळजांत रोखून दिता. बाबा भयणो, आमकां स्वतंत्र करूंक हो सोडवुंडार आयलो. आमकां सगल्यांक सोडवणेचें दायजीपण दिवंक होच सोडवुंडार आयलो. खरेंच आमकां फावो गाय हें दायजीपण. खरेंच आमचे अंतस्करणांत आमी म्हणटा गाय सोडवुंडार म्हाका म्हजे खातीर ह्या संवसारान म्हजी सोडवण करूंक जल्मला. हे आमी विचार करता जाल्यार आमकां विचार करुया. देवाची येवजण्यो बाबा भयण्यो जायत्यो दुसऱ्यो जरी तर आमकां म्हणलेलें आमकां एक सोडवुंडार येवचो आसा. आमी जशी ह्या नातालांचे परबेक तयारी केल्या ते भाशेन सगळीं भायली गुणगुण बायलो बोबाड करूंक आमी तयार आसा. कितले जाणांनी आमी भायल्यान आमच्या घरांत बरे भाशेन नोखेत्रां घातल्यात, बरे भाशेन झगझगीत लायट्यो घातल्यात, बरे भाशेन डेकोरेशन आमी केल्यात. कितले जाणांनी आमी संदान साक्रामेंत वचून आमच्या ओतमीक तयारी करूंक आमी तयार जाल्या काय. कितल्या जाणांनी आमचे खोसियेसांचेर भाव भयणीनो नदर मारून आपलें जिवीत बदलूंक नवसरणेच्या मार्गार वचूंक आपूण आपलो मारूक तयार करूंक आसात गाय. कितल्या जाणांनी आमी आमच्या कोण नासलेल्या बाबा भयणाक भेट केल्या गाय ह्या दिसांनी. कितल्या जाणांनी आमच्या मदल्या गरीब बाबा भयणाक कांय नासलेल्या बाबा भयणाक फूल ना पाकडी दिवन तांची नातालांची परब बरे तरेन जावची अशें आमी चिंतून तांकां आदार दिला जायत. विचार आमकां करुया. आज जेजू तुका आनी म्हाका ही सोडवण हाडटा तेन्ना विचार करता. जेजू म्हणटा हांव दायजीपण तुमकां दिवंक आयलां. हें सोडवणेचें दायजीपण तुमी घेतात तेन्ना तुजीच सोडवण न्हय, तुज्या पेल्याची सोडवण करूंक तूं तयार आसाय? तुजीच बाबा भयणीनो येवजण न्हय, तुज्या पेल्याची येवजण सहकार करूंक तूं बाबा भयणीनो फुडें सरताय? तुजेच आवडे न्हय, तुज्या भावाचे तुजे भयणीचे आवडे ते बाबा भयणीनो पूर्ण जावंक तूं
तुजेच सॅक्रिफीस करूंक तयार आसा. बाबा भयणीनो, आज हो सुरवंडार जोन घेता आसतना आमचे मोदें आसा. हो सुरवंडार घोडेक आमकां दिश्टी पडना. जायते फावटी आमचे मोदें तो भोंवता, आमचे मोदें तो उलयता, म्हज्या पेल्याच्या रुपान, म्हज्या भावा भयणीच्या रुपान, म्हज्या शेजार समाच्या रुपान, म्हज्या क्रिस्ती भावा भयणाच्या रुपान हो सुरवंडार भाव भयणो भोंवता. ताका हांव खरेंच सांसपून घेता काय, ताका खरेंच हांव अणभवता काय, ताका खरेंच हांव पळयता काय. इज क्रिसमस रियली मिनींगफूल फॉर मी? खरेंच आमी सुरवंडाराक ताच्या जल्माची परब समोर उमतना डू आय रियली सी हिम? डू आय रियली हियर हिम? Do I really feel that he is with me in every moment of my life? Or do I feel that I need him only in my crisis? Do I feel that I should go to him only when I need him? Do I feel the need that I should knock on the door only when I feel that I am in need of Christ? आयज तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्ताची जल्माची परब करतना तो एकूच प्रश्न विचारता. तुज्या गरीब भावा भयणांक, कोण नासलेल्यांक, तुज्या अनाथ भावा भयणांक, तुज्या जाणटेल्या आवय बापायंक, तुज्या शेजार समाज रावतेल्या दुस्मानांक भावा भयणीनो तुवें हो क्रिस्त दिवंक गरजेचो. आज आमकां जांकां देव दिश्टी पडटा सगळे सुवातेर देव आसा अशें आमी समजता तेन्ना ही जल्माची परब आमी खुशालकायेन समोरुमता तेन्ना सदांच आमकां सगळ्यांच्या सांगाताक ही समोरुमूंक आमी करपा मागया. डू यू हियर वॉट आय हियर? डू यू सी वॉट आय सी? डू यू फील एंड नो वॉट आय नो? हे 3 प्रश्न आमकां विचारुया. जरी तर आमकां ह्या प्रश्नाचो जबाब मेवता आमची परब अर्दा बरी जातली. हीच कृपा आमकां सगल्यांक खोतखोतीत ह्या मिसान आनी आयच्या दिसाक आनी दर ह्या क्रिसमस टायड म्हणटा त्या दिसांनी आमकां मेळूं म्हूण खोतखोत्यान मागून घेवया.